जेजूको आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक प्रयत्न करया. दोळे आमी धांपून बसया नातर आमचे मोतू तिशीन विशीन वेतली. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अध्याय 15 आनी 16. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय जाय. वय मोगाच्या बाबांनी भयणी, देव भाग्यवंत. जेजू म्हणटा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय जाय. क्रिस्मसाच्या काळार जडतेचो हो वेळ, ह्या वेळार आमी आमकां सोम्याच्या हाती समर्पण दिवया. कितेंच मोतीन चिंतचे नाका. तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं जल्मलाय मात्र आनी ह्या वेळार सुम्यान बापान तसोच मोग तुजेर गेल्लो. त्या घडयेत हांव त्या वयच्या पोटाच्या त्या उदारीत हांव ह्या घडये म्हणसर सुम्यान तुका आनी म्हाका राखून वेला न्हय गे. सुमी पोसता न्हय गे, सुमी मोग दिता न्हय गे. तर ह्या वेळार आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करुया. आमचे जिणे वयर आमी नियाळ करुया. जुवावन केलें उगडापण 3 अध्याय 1-3 वाक्य म्हणटा, तुजी साल हांव जना, तुजी साल हांव जना. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निसाय की तूं मेलाय. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निसाय की तूं मेलाय. ऊठ तर आनी कितें तुजें थंय मरोंक तेंकलां ते पुरते मोरच्या आदी जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुवें खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मांडून घेतली तशी ती सांबाळून धर. पाताक रडोवन तुजें मोन बदली. तूं जागृत रावण जशें जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. लुकाचो वांचेल 13 अध्याय 16 वाक्य. फळू दिनांतलो अंजुराचो रूख. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगे लागलो. एक मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकही मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. थवळ माल्लीन म्हळें, धनिया आनी एक वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालता. मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें. नंतर तो कातन घाल. नियाळ करया. कोण तो अंजुराचो रूख? कोण तो फळ सोदून आयिल्लो? नेंगी मोगाच्या बाबांनी भयणी, हांव आनी तूं अंजुराचो रूख.
जर चिंतून पळया ह्या घडये जेजू तुजो देव म्हजो सोडवणदार आज तुजे तें आनी म्हजें तें फळ सोदून येत जाल्यार कसलें फळ तूं आनी हांव दिवंक शकता. देव पवित्र भाग्यवंत जेजून ताच्या मेटांनी सोलोंक तुका आनी म्हाका आपयला न्ही तर कसले जिणी कसलें फळ हांव दिवंक फावो देवाक. कसले म्हजे साल कसले म्हजे जिणी. आज एक अवकाश तुका आनी म्हाका हो वेळ पवित्र जावन भक्तीपणान आमी करचुया. आज आमचो माले म्हणटा मूळ सोडवण हांव सारें घालता फळ दिल्यार दिलें. मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी कितले स्टेटसार देवाचें उतर आमी घालता पळोवंक भोव बरें दिसता. कितल्यो जेजूच्यो व्हिडियो आमी धाडटा भोव बरें. कितलें सकाळीं जावन संजे म्हणसर आमी मोबायलार मागणी आयकता भोव बरें. कितले रितीऱ्यो आमी करता भोव बरें. कितलें आराधन कितले एडोरेशन सेंटरांत आमी बसता भोव बरें. सवाल करया एक सवाल. तीच जेजूची उतरां जिवे आनी क्रियात्मक म्हणटा आज तें तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तें ओंपलांक आमी. देवाचें उतर दिल्ली शिकोवण भेटयल्ले मीस केल्लें आराधन केल्ल्यो रितीऱ्यो आज आनी तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तें ओंपलांक आमी. तें फळ तितें आसा गी. देवाचें उतर वाचल्यार पावना. देवाचें उतर नियाळूंक जाय. देवाचें उतरा प्रकार चलोवंक जाय. जेजू तें म्हणटा ताच्या वाटेन वचूं. आज देवान दिल्ले वर्ते उपादेश आमकां दा. ह्या उपादेशा प्रकार आमी नियाळ करून या. खंयच्या उपादेशान हांव पडलां खंयच्या उपादेशान हांव पडल्या सोम्या मुखार खंयसर आमकां दूख आसा कोणा थावणो आंतरीक गाय आमी म्हणटा. ह्या पश्चातापा मुखांतर आमी वेता आसतना आमच्या काळजांत असलें दूख बगसूंक जायना तसलें दूख आसा जाल्यार ह्या सोम्याच्या हाती दिवया. बगसान असो काकुळटीसो दातार हो. पयलो उपादेश नियाळ करया. एका निजा देवाक मान दी. दोळे आमी दंपया एक कडीपर नियाळ करया. हो उपादेश तुका आनी म्हाका दिल्लो देवान. एका निजा देवाक मान दी. आमच्या मोती केल्लें काम दिवया. आमच्या काळजांत आमी उस्तून पळोवया. म्हज्या जिणयेंत ह्या उपादेशा विरोध हांव गेल्यांगी. आमकां सो देव एकलोच तो आमचो सोडवणदार. चिंतून पळोवया कितलेशे पोटी आमी ह्या देवाक सोन परकी देवाक देवा सरशीन गेल्यांगी नियाळ करया. घरांत कश्ट संकश्ट दूख बेजाराय वयल्या वयर कश्ट येता आसतना तुजो आनी म्हजो भावार्थ दंडळ लागीं तूं आनी हांव अन्य देवा लागीं गेलांगी. बोटा लागीं मापण्या लागीं माट मंत्र करच्या मनशा लागीं म्हज्या खातीर म्हज्या कश्टां खातीर म्हज्या घराच्या समस्या खातीर हांव गेल्यांगी. ह्या वेळार पश्चाताप बगया. मोसरान लागून द्वेशान लागून दुसऱ्यां खातीर माट मंत्र करूंक पितीसपणां करूंक तूं गेलाय गे. पश्चाताप पाव. कितल्याशा मनशांच्या आंगार आज आमी पळयता
कसले कसले नाडे कसले कसले स्टिकरां आमच्या गाडयेंत आमच्या घरांत सबार जणांच्या घरांत माट करून दवरले सबार संगत्यो आसात आदल्या दिसांनी एका बाबान म्हाका कॉल केल्ले मस्त मागण्यांत आशिल्लो व्यक्ती देवान विशेष पवित्रत्म्याची देणी दिल्लो व्यक्ती एका जाग्यार बसून आनी एका मनशाच्या घरांत बरो असो पॉयंट सांगूंक सोदतो आशिल्लो व्यक्ती देवान तली शाती दिल्ल्या व्यक्तीन म्हाका कॉल करून म्हणटे आसा म्हाका समाधान ना घरांत मस्त समस्ये पतीन म्हजे ते संबंध ना भुरगीं म्हजे लागीं उलयनात म्हजे वेव्हार सगळें पडून गेला म्हाका कोणूच आदार ना मोगाच्या बाबांनी भयणी तो माट एका बोटा लागीं वचून व्हडलें एक काटन ताच्या आंगडी उमखळयलां ताणें हांवें विचारलें कित्या बाबा अशें केलें तितले कश्ट संकश्ट म्हज्या घरांत आयिल्ले परिहार जाले गी ना लेवी शास्त्र 20 म्हणटा जो कोण मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्या सरशी वा जादूगारा सरशी वसोन तांच्या पितीसपणाच्या वाट्यांनी चलता ताचे विरोध हांव रावतलो आनी ताका लोकां मदलो काडून भायर घालतलो ह्या वेळार कोणें दूख पावचें नाका नेणारपणान आमी केलां जावं पुरो जेजू आज तुका पळयते आसा संदी ती तुजी दूख संदी तुजी तुवें केल्ली ती सूख आनी मुखार हांव करचो ना कितले कश्ट आयल्यार सोम्या हांव तुजे सांगात रावतलो कितले कश्ट संकश्ट आयल्यार सोम्या हांव ते मोगान स्विकार करतलो सोम्या आज तो कश्ट संकश्ट आयल्यार तुजे लागीं ती सोसूंक हांव कुरपा मागतलो म्हणून सोम्या लागीं सांगया सबारपटी आमी अक्रिस्तांव बाबा लागीं उलयता आसतना आमी म्हणचे आसा सक्कडी देव एकच तुळून आमी म्हणटा मातर नाला देवेर वंचे मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज तावणी उद्धार तूं सांगा नाका हांव आनी तूं क्रिस्त असो आमकां कळीत आसा नीज सोडवणदार कोण नीज बरो गवळी कोण म्हणून सक्कडी देव आमकां नाकात सक्कडी देव एकच न्हय सगळ्यांचो देव एकच तसो आमचो सोमे आमी मागणें म्हणटा आसतना चिंतून पळयव्या आमचो सोमी आमच्या मदें आसता आमचो देव आमच्या मदें आसता समाज चिंतल्यार मोगाच्या भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका ताच्या मुखार रावूंक योग्यता सागी ताच्या मुखार बसूंक योग्यता सागी तितले पवित्र आमी गी तरी देव तुका आनी म्हाका अवकाश दिता न्हय गी तो तुजो मोग करता न्हय गी चिंतून पळया मागणें करता आसतना आमकां कितलो उत्सव आसा कितलो संतोश आमचे थंय आसा संतोष आसा गी आळसाय आसा सोमे म्हणटा 26 वरां तुका हांवें दिल्या दिसाक 26 वरां कितलो वेळ भक्तीन तूं म्हजे लागीं उलोवंक सोदताय हर एक घडी हांव तुजे थंय उलोवंक तुका आयकूंक तुजो मोग करूंक हांव पेसारता म्हज्या पुता म्हज्या तुवे तुवें वेळ दिलाय की सबार जणांनी विचारचे आसा देव आसा गी सर्ग आसा गी 2000 वर्सां आदी ह्या संवसारांत येवन जियेल्लो मनशां रोप घेतलो तसो जेजू मोगाच्या बाबांनी भयणी आजय हांगास आसा फराक इतलेंच त्या दीस तो कुडींत आसलो आज आत्मीक रितीन हांगासर आसा रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन दवरलो भावार्थ आमी दवरूंक जाय त्या लोकांच्या खेटींत तिका
जेजूक आपडूंक जावना त्या लेगीच लोकांच्या खेटींत तिका जेजू कडची वसूंक जावना तरी तिचे एक चिंता जेजूचे आंग वसून आपडल्यार हांव बरी जातली आनी जेजूचे आंग वस्तूर आपडटा आसतना ती बरी जाली जेजूचे दैवीक स्पर्श तिका गेले म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता आजी मोगाच्या भावानी बहिणी ह्या उंड्या रुपार तस्सो दैवीक स्पर्श वळून आसा तस्सो पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये वळून आसा भावार्थ दवरूंक जाय तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणटा जेजू मॅजीक करूंक येवना कितले आमी मागता कितले थेर्स म्हणटा कित्याक मेळना भावार्थान मागोवंक जाय आमकां आमी देवाक सरेंडर करूंक जाय आमी देवाक समर्पूंक जाय देवाच्या मेटांनी सोलोवंक जाय राती जे मागणे करता आसतना चिंतून पळोवया हर एक पटी हांवें सांगचें दिसाचें काम करून पुरासन जाता आमकां बरें म्हणटना रिलॅक्स जाय दिमी घालूंक नाका बरी चार आमकां जाय आमचे पाय आलतारी कडेन वयर नीट दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां पांय पडटात जांबायो सुरू जातात आम बरें म्हणटा आसतना न्हीद येता अर्दे न्हिदून चिमून आमी म्हणोवनागी ते समजो 5 मिनटां 10 मिनटां जाल्ल्यांत 3 ते 4 गुंडवणू टीव्ही आमी पळयत आसतना कितलो उल्हास कितले सुटसुडीत आमची कूड आमचें मोण कालच्या दिसा त्या सिरियलांत कितें जालां संपूर्ण आमकां कळीत आसा आनी आज कितें जावंक आसा ताका आमी अत्रे गूण आसता मोगाच्या भावानी बहिणी जेजू थंय तूं कितलो अत्रे गूण आसाय जेजूच्या उतरां थंय कितलो ताणे गूण आसाय आज विचार चिंतून आमी पळयना मोगाच्या भावानी बहिणी पेद्र म्हणटा तुमी पळयणारी आमी पळयणारी यात्रीक आमी म्हणटा आज आमी पळयणार आसो ह्या संवसारांत जेजून तुका आनी म्हाका एक विशेष योजना खातीर धाडला तें योजन कोणायकी कळीत ना कोणाय कितें योजना खातीर पडून वचूंक ना आमकां तें नाका सर्ग सागी आमकां कळीत ना ह्या संवसारांत एखाद्या वेळा अंत जावन सर्ग नांतर आमी हें बेश्टें मागणें करचें पवित्रपणान जिवनचें बेश्टें आमी जॉली करया गम्मत करया ह्या पुरा संगतींतल्यान आमी भायर येवंक प्रयत्न करया एका निजा देवाक आमी मान दिवया हिंदवांच्या खंयच्याच कार्या कोलाक जावं बरो आनी कितें सैतानाची आराधना जावं बरो वेचे नाका मोगाच्या भावानी बहिणी तांकां बेजार जावं बरो कितेंच परवाना तांचे खातीर आमी जियोवचें नाका आमी आमच्या सोम्या खातीर जियेवया आमच्या सोम्यातय केल्ली सर्व पदकां ह्या वेळार आमी ओपून दिवया सोम्याक आमी सरेंडर करया जेजू आसतना हांव तुका विश्वासी रावतलो केदींच माट मंत्रां पितीसपणां केदींच हांव आनी करीसो ना आज म्हाका सोम्या हांवें सुकोवन नेनारपणान केलां जाल्यार सोम्या आज म्हाका बक्षी ह्या बंदडेंतल्यान म्हाका सुटका दी सोम्या म्हजें तें दूख आसा संपूर्ण तुज्या सोम्याच्या हाती ओपून दी ह्या घडये तुका संपूर्ण सोमी आपण त्या दुखांत हांव त्या पदकांत हांव सुटका दितलो Kutkeramchi Abba Ka Kutkeramchi Ka Kutkeramchi Abba Ka Kutkeramchi Ka Kutkeramchi Abba Ka Kutkeramchi Ka Kutkeramchi
Abba Baba Kakut Keramshi. नियाळी आम्ही दुसरो उपदेश देवाचे नाव व्यर्थ खडी नका चिंतून पळया एक घडीभर खंयच्या संदर्भार आम्ही देवाचे नाव व्यर्थ केलां गी म्हणून कितलेशे पोटी आम्ही उलयत आसतना आमची उतरां मुखल्या मनशाक खात्री दिवच्या खातीर देवाच्या नावी हांव सांगता म्हणून आम्ही सांगलां गी देवाच्या नावी सपत घालून सांगता म्हणून सांगलां जाल्यार आमी देवाक समर्पण दिवया. देवान जेजूक धाडले आनी जेजू पेद्रो मुखांतर आमची पवित्र सभा बांदता. आज हांवें आनी तुवें उडोवचो एक एक फातर पवित्र सभेक आमच्या याजकाक आमच्या धर्म भयणींक देवाच्या नावाक व्यर्थ ह्या उपादेशाक लागू जाता. चिंतून पळोवया आमी आमच्या पवित्र सभेंत आसा. ह्या पवित्र सभेक तुवें कितें केलां हांवें कितें केलां उगडास काड ह्या वेळार तुजे फिरगस तुजे याजाक तुज्या फिरगजीची धर्म भयणी तांकां आमी दुखयलां गी तांची आमी निंदा केल्या गी आमच्या पवित्र सभेन काणगेवचे निर्धार आज आमी स्वीकार करूंक जाय खालती मान घालूंक जाय. खंयचेच योजन जावं बरो फिरगजेन काणगेवचें पवित्र सभेन हाडचें तुज्या वैयक्तीक तुका ते समाधीसना जावं पुरो पण ते आमी मानून घेवंक जाय. हांवें आनी तुवें कितें करियेत आमी आनी तुवें सदांच आमच्या पवित्र सभे खातीर मागोवंक जाय आमच्या ह्या जागा खातीर मागोवंक जाय आमच्या धर्म भयणी खातीर मागोवंक जाय. मोगाच्या बाबांनी भयणी बोट जगचे न्ही. तो ह्या जाग पयशे करता तो ह्या जाग जॉली करता ती सिस्टरां तशेंच एक घडीभर ह्या जागाच्या जाग्यार बस कळीस जाता ताचें मिसांव कितें ताचे कश्ट कितें म्हणून आमकां कळीत ना. बाबा आनी भयणी आमी मागता मागण्यांत आसा भायर एक बॅड स्पिरीट आसा सैतान तो कितलो टेम्प्ट करता ताजी जेजून बांदली पवित्र सभा आड घालूंक तो कितलो प्रयत्न करता. चिंतून पळया जेजू कसो ताणें सोडूना 40 दीस जेजू उपास करता आसतना जेजूक ताणें आड घालूंक पळयलें. आज चिंतून पळय हीच पवित्र सभा आज वाडल्यार सैतानाचें राज वाडोवंक जायना. तो ही पवित्र सभा मोडोवंक प्रयत्न करता. ताचें टार्गेट जावन आसा आमची पवित्र सभा आमचे याजक आमची धर्म भयणी आमचे कुटुंब लग्न बेस ताच्या विरोध आमी झुजोवंक आसा. ह्या जागा खातीर आमी मागोवंक आसा. ताच्या बदलाक आमी उलयता विरोधपण. हांव विल्लो फिरगजेंत उलयलो जाल्यार व्हडलो मनीस म्हजेंच चलता ना. आमी किडे मोगाच्या बाबांनी भयणी आमची कूड लेगून मातयेन पडून कुस्तीत आसली कितें समोल ना.
कितलेशे ह्या जागांक आमी कुर्सायता एका फिरगजेंत ह्या जागान सांगलें एक दुबळें कुटाम एक स्त्री एक ह्या जागान घर बांदूंक कुमक केल्लें आनी सगळें घर बांदून जाल्या उपरांत किंच्याक एका ल्हानशा कारणाक लागून त्या फिरगजेंत एक वाद विवाद उरता आनी एक पंगड ह्या जागा विरोध उरता ह्या जागा विरोध बोंब मारता आसतना ही स्त्री ह्या जागान कुमक केल्ली स्त्री समेत त्यात ग्रुपाक वचून ह्या जागा विरोध उलयता आज उगडास कड्या तुवें आनी हांवें खंयच्या ह्या जागान दुखयलां जाल्यार देवाची सेवा करच्या मनशांक दुखयलां जाल्यार पश्चाताप आमी भोगया सोमी हांव तुजें मिसांव करूंक आज चड आनी चड लोक जाय चड आनी चड मिशनरी जाय चड आनी चड ह्या जाग जाय चिंतलां गी आमी देव देव आज सेमिनारी कोणूच येते ना कित्याक म्हणून आमी चिंतलां गे आमच्या घरांत ती देवबिरांत ना ते मागणें ना आसले ह्या जागा खातीर आमची पवित्र सभा उरच्या खातीर आमी मागया आमच्या पवित्र सभे विरोध कसलेंय आमी केलां जाल्यार आमच्या देवा विरोध कसलेंय पथकां आमी केल्यां जाल्यार ह्या वेळार आमी पश्चाताप भोगया सबार पंगड नवे नवे आयल्यात मरये विशान जेजू विशान सूख शिकोवन दिते आसात आनी आमकां कितेंय इल्लें बरेंपण तांचें तें दिसलें म्हणटा आसतना कांय एक अजापां जाली म्हणटा आसतना आमचें मन दंडळटा आनी आमी धांवता थंय हांगा तांचे सांगता वचून तांचे सांगता आमी भोव मारता आमचे ह्या जाग तशें आमची धर्म भयणी तशी आमची पवित्र सभा अशी बायबला विशयांत मस्त PhD गेल्ले बरी आमी उलयता मोगाच्या बाबांनी भयणी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळून कोणी मुग दिल्लो ना कितलें वाचले रे कितलें नियाळ केल्या रे आनी तूं मस्त शिकोवंक आसा मस्त गुंडाय आसा देवाच्या उतरा वयर आज आमी डिबेट करचे नाका बायबल समाना म्हणचे नाका पवित्र पुस्तक बरयल्लो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आज आमी मानून घेवया आनी पश्चाताप भोगया एका ह्या जागाक आमी दुखयलां जाल्यार या एका ह्या जागांत आमकां दुखलां जाल्यार पवित्र सभेंत आमकां दुखलां जाल्यार आमचें तें कितेंय दूख आसा जाल्यार ह्या काकुतीच्या सागराक आमी सोडून दिवया आनी आमी कोणा दुखयलां जाल्यार सुम्या तें आमी बक्षांनी मागया आनी गावया Kutkeranci Sumia Jezumka Kutkeranci Kutkeranci Sumia Jezuka Kutkeranci तिसरो उपदेश आयतारसून भगेवन सांबाळ सापत देवान 100 दिसांनी सकडी रचलें 7व्या दिसा विशीव घेतलो सगळ्या संवसारार ताणें आशिर्वाद गेलो आज आमकां एक दीस जेजून आराधन करूं तसो मोग करूं पवित्रपणी करसूंक एक दीस दिला आयतार आज आमी आयतार कशें करसिता नियाळ करया आमची सगळी कामां राटावळी आमी आयतारा मात्र करता आज ऑनलायन जाल्ल्यान मिसाक वचनासतना ऑनलायनार मीस पळयता डॅडी मम्मी म्हणची भुरगीं साबार आसा चिंतून पळयव्या आमी आमकांच ऑनलायनीर मीस पळयता म्हणून मिसाक वचनासतना रावुल्ले आसा गे साबार जाणांक आयतार जॉली करचो दीस म्हणून आसा सोरो आनी कितें पियोवन गम्मत करन इश्ट सांगता
कुर्सुसो आसा नियाळ करया लेका वर्थो विभाड त्या दिसा हांवें लागीं सोम्यान दिल्लो वेळ आमच्या कुटुंबाक आमी प्रामुख्यता दिला की त्या दिसा चिंतून पळोवया. कुमसार देवान दिल्लो वर्तो सक्रामेंत जावन आसा. साबार जाणांक कळीत ना कुमसार कित्याक जावचें. एका भयणीक हांव मेळिल्ली 30 वर्सां तावन कुमसार जावना. तिचे समस्या मुक्त जाल्ले आसतना तिका हांवें सांगलें बाये कितल्यो रिती करून कितेंच फायदो ना. पात्राक दूद ओतले बरी तूं देवाक समर्पीक कुमसार जा. कळीत आसा की तुमकां एका कुमसारांत 70% आमचे ब्लॉक कट जातात. त्या देखून रितीर कितली आमकां गरजेची म्हयन्यांत एक कुमसार आमकां गरजेचें जावन आसा. बरी तयाराय करून तो कुमसार आमी केला की चिंतून पळोवया. आमचो पाप साहेब हप्त्याक जुवांव पावल दुसरो 2 घंटे कुमसार जातलो. आज आमी चिंतून पळया एक पाप साहेब 2 घंटे कुमसार जाता जाल्यार म्हजो कुमसार कितलो वेळ. हांव कसली तयाराय करून कुमसार जाता. फावो त्या रितीन कुमसार जाला जाल्यार आमी पश्चाताप बघया. ते कुमसार जायनासतना आयतारा मिसाक वचून सोम्याक आमी सेवता. आज आमी हांगासर बसल्या सगळा ह्या सोम्याच्या सदरे मुखार त्याच उंड्या रुपाराच्या सोम्याक आमी पळयता मान करता. मस्त वेळ आराधनांत आमी बसता. तोच सोमी न्ही गी मिसार तुज्या न्ही म्हजें तें येवसो. त्यात सोम्याक न्ही गी तुवें आनी हांवें सेवसो. कसली तयाराय त्या सोम्याक म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडीन घेतना आनी कसलो संतोश आमचें थंय आसा. कसली भक्त आसा चिंतून पळोवया. हांवें मिसाक चडावत बसता आसतना पळोवचें खुमगार मनीस कितल्या भक्तीन खाण घेता गी म्हणून. साबार बडी चिंगाम केल्ले बरी कावण तोंडा उडोवन वेता आमी. भक्त ना ताका आमी मान करना. पावल कोरिंथींकरा बरयलें पयलें पत्र 11:27 वाक्यान सांगता देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या खालसेंतल्यान पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्त विरोध गुन्यांवूंक हार जाता. आसतना हांव निश्चय करया आयतार आमी बऱ्या रितीन करसितल्या भक्तीन करसितल्या मिसाचें बलिदान भक्तीन आमी वांटेली जातल्या. वेळ मेळटा मेळटाना आमी कुमसार जातल्या. सुटावे कुमसार जावन आमची बंदड आमी मोडूंक शकतल्या. त्या देखून असल्या संगतीताय आमी सोम्याक थंय सूख केला जाल्यार आमी पश्चाताप बघया. Kutkeramchi Sumya Jesu Kutkeramchi Kutkeramchi Sumya Jesu Kutkeramchi सोतोपदेश आवय बापा एक मान दे. उगडास काडया तुझ्या आवय बापेचो उगडास काड. देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. आवय बापय तांकां आमी फावो त्या रितीन पळयलां गी फावो तो मान दिला गी. साबार जाण आवय बापायक मारचें गाळी सोंच्यो तांचे सगळे पयशे आस्त काण गेले उपरांत तांकां बऱ्या जाग्यार म्हणून आपूण व्हरता म्हणून आश्रमांनी व्हरून घालचें. साबार पटी आमी केलां दुखयलां. मेल्या उपरांत बेंडार व्हरून व्हडलें जेवण करून गत्तायन कितेंच केल्यार प्रयोजन ना. जीव आसतना आमी करूंक जाय आमच्या आवय बापायचो मोग. वेळ उतरुना मोगाच्या भावानी भयणी
तुका तुज्या आवय बापाय तें राग आसा जाल्यार तांणी कितेंय तुजें तें केलां जावं पुरो, पूण आमी दुसऱ्यांचे लॅक दिवचें नाका. आवय बापायची नीत करूंक तुका आनी म्हाका धाडूना. आज आमी पश्चाताप बगया, तांकां आमी बक्षया, तांचो आमी मोग करूंक प्रयत्न करया. Kutkeranci sumyaci sukam kutkeranci kutkeranci sumyaci suka kutkeranci. Panso उपदेश जिवेशी मारी नाका. दोळ्यांनी दंप्या कोणाक आमी जिवेशी मारला. कुडींत कोणाक आमी जिवेशी मारला गी चिंतून पळोवया. सबार जाणां आज गर्भपात करतात. तसली सूख हांवें आनी तुवें केल्या गी. ह्या गर्भपात करूंक तूं आनी हांव कारण करता जालां गी. समर्पण दिवया. तसलें सूख आमी केल्या जाल्यार सुम्यान दिलो हो जीव सबार जाणां जीवघात करूंक चिंतात. असलें चिंतना तुजें आनी म्हजें थंय आयलां जाल्यार आमी सुम्याक समर्पण दिवया. राग मोसोर चित्त हागे असल्या संगतींनी बरोवन दुसऱ्यांचे नास समाधान तुवें आनी हांवें काडलां गे. ही कूड मोगाच्या भावांनी भयणी देवान दिल्लें देणें जावन आसा. मोगान आमी ह्या कुडीक पळयता तरी सबार जाणां ही कूड निर्लक्ष करतात. लेका व्हरतें पोटाक खावचें, लेका व्हरतो सोरो पिवचो, ड्रग्स गांजा आनी इतर ह्या कुडीक आमी घाल आमची कूड आमी दुखोवची हें पाताक जावन आसा. असलें करणी आमी केल्या जाल्यार सुम्याक समर्पण दिवया. आमच्या कुडींत असो विश्व जीब चिंतून पळया मोगाच्या भावांनी भयणी. आज एका मनशाक कुडीन जिवेशी मारूंक जाय जाल्यार आमकां कितें म्हणी जाय? सुरी जाय, पेत जाय या वीक म्हणी जाय. पूण मनशाक आनीक मनशाक काळजां तावन जिवेशी मारूंक आमची जीब आसल्यार पुरो. जीब नियंत्रण करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आसता. कितलेशा जाणांक कितलेशें घर आमच्या जिबेन उजो लावना गी. कित्याक बाबा आनी भयणी दुसऱ्या विशयांत उलोवचें? कित्याक दुसऱ्या विशयांत आमी कोणा विशयांत नांव पाड करचें? आमी पळोवना थोड्यो संगती जाल्यार पळयल्ले बरी ताका आनीक चड काणयो घालन तांचें नांव पाड करचें म्हळ्यार आमकां बारीच खुशी. ह्या वेळार आमी पश्चाताप बगया. जाकोबाचें पत्र 3:5-6 म्हणटा जिबे विशांत जावं ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबाराची ती बडाई उलयता. उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें वडो रान लासून बसमिता पळया. पश्चाताप आमी बगया. कोणाक हांवें उतरांनी करण्यांनी म्हज्या वायट सक्तींनी हांवें जिवेशी मारला जाल्यार पश्चाताप बगया आनी मुखार अशें हांव करिना म्हणून सोम्या लागीं सोम्याची कृपा आमी मागया. Kutkeranci sumyaci suka kutkeranci kutkeranci sumyaci suka kutkeranci. सो उपदेश आनी नवो प्रद्वार करिनाका आनी पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका.
पाऊल कोरिंदकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा, कूडू व्यभिचारा खातीर न्हय, ती सोम्या पासोत आनी सोमी कुडी पासोत. आज आमकां उलोवंक असो विशय हो. कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 6 अध्याय 19-20 वाक्य म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुमी नेनात की तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच तांकां एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया जेजूचे स्तेसांव, जेजूचे आंग वस्तूर काण जेजू विणगो करतात. तुजो आनी म्हजो सुमे जेजून कितली सुवार्ता प्रगट केल्ली, कितलो लोक ताच्या फाटल्यान आसलो. एक पडी 4000 लोकांक, एक पडी 5000 लोकांक जेवण सुम्यान दिल्लें. कितल्या खोडकारांक पिडेकारांक ताणें बरें केल्लें. ताका मस्त लोक म्हणटालो आमचो सडवणदार म्हण. आनी निमाणें तो विणगो जाता मोगाच्या भावांनी भयणी. आज तुका आनी म्हाका भायर विणगो केल्यार तूं आनी हांव म्हजी प्रतिक्रिया कशी. सोमे विणगो जालो तुजे आनी म्हजे खातीर, पूण आज आमी कितले जण विणगे जायना. आमची कूड व्यभिचाराक आमी घालूं ना, वायट सक्तेन आमी नाव. कित्याक हे टेम्पटेशन्स आमी चिंतून पळोवया. आमची मोत, आमची इंट्रस्ट, आमची आसक्त खंयच्यात आसा. सैतान सगळ्या संवसारार वेडो घाला मोगाच्या भावांनी भयणी. आज आमी चिंतूंक जाय, तकलेंत आटोवंक जाय. आज म्हज्या जिणेंत देवाक खाण घेवंक जाय. सैतान खंयच्या पुरा रितीन म्हज्या जिणेंत येता. मोबायल, टीव्ही, वायट सवयो हें खंय जावन येता. सैतानाचें अस्त्र न्हय. आज आमी प्रद्वार आदारला आसल्यार, देवाक नाखुश आसली जिणी जियेला जाल्यार आमी पश्चाताप आमी बघया. आमची कूड जावन आसा पवित्र म्हणटा, आनी ती आमच्या कुडींत तोच पवित्र आत्मा वस्ती करन आसा. आज आमी त्या पवित्र आत्म्याक भेटया, पवित्र आत्म्याचे अभिषेक घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमची कूड मेळी जाल्ली जेजूच्या नांवी ती पवित्र जावं दी. आज ह्या उंड्या रुपाराच्या सोम्यात हांव तसो दैवीक स्पर्श तुका आनी म्हाका पडूं दी. ह्या पथका जावन संपूर्ण सुडका जेजू तुका आनी म्हाका दिवं दी. समर्पिया सगळें दूख ह्या उपादेशान नियाळले. काकूत करांची पवित्र आत्म्या, काकूत करांची, काकूत करांची पवित्र आत्म्या, काकूत करांची. सातवो आणि आठवो उपदेश. सोरी नाका आणि फोटसक सांगी नाका. कोणाच्या आमी सोरला. सोरू नांगी तुवें आनी हांवें साबार जाणांची कामां, साबार जाणांचे हुद्दे, साबार जाणांचे मान, साबार फोट साक्षी आमी सांगोणान गे. कितल्यो शख्स्यो आमी सांगोण कितल्या जाणांक आमी कुडसार मारला. कितलीशीं काजारी कुटुंबां मोडल्यांत आमच्या फोट साक्षीताव. लोन्स दिवण दुसऱ्यांची हक्कां आमी मेळना अशें करुना गे. नियाळ करया, पश्चाताप आमी बघया आनी मुखार
कोणाची खंयची वस्त जावं बरो खंयचे हक्क जावं बरो हांव सोरिसो ना. जागे आमी सबारपटी पळयता, जागे मेस्त आसतना आमची गड उतरून आमी घालचें आसता. सोदचें न्ही गी तुज्या भावाचो जागो कितें जालें, इल्लोसो जागो ताका गेल्यार तुजो भाव न्ही गी असले चिंतना आमचे ते येवंदी आसता. समर्प्या सर आमची केल्ली ह्या उपादेशा विरोध सुखी मोगाच्या भवानी भयणी. Kutkaramchi Pavitratmyanka Kutkaramchi Kutkaramchi Pavitratmyanka Kutkaramchi. तव उपदेश पेल्यांच्या वस्तूची आशा करिनाका. कसल्या वस्तूची आशा आमी तुवें केल्या चिंतून पळोवया. सबारपटी आमकां कश्ट आसतना आमचे भाव आमकां कुमक करतात जावं गरो पयशांनी आनी इतर वस्तूंनी, आनी आमची गरज थांबल्या उपरांत आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जाल्या उपरांत आमकां फाटी दिवंक संदर्भ आसल्यार हांवें तुवें दिल्या गी. खंयची वस्त जावं बरो कृषी गरज पडची वस्त जावं बरो चिंतून पळोवया. आमी त्या वस्तूची आशा केल्या गी. आमकां ती आशा नाका, आमी ती वस्त फाटी दिवंक प्रयत्न करया. वेव्हार करतना सूख लेख आमी दिलां गी, सूख वजन दिल्या गी. आमी पळोवया वाड चड मेळटा म्हणून कश्टल्या मनशाक रीण दिवन ताचे तण आमी चड वाड काण गेल्या की. बाबा भयणीक मेळा ज्यो आसल्यो सवलतो मेळना अशें केल्या गी. पश्चाताप आमी बघया. देवाक आमी आमकां समर्पण दिवया. Kutkaramchi Abba Baba Ka Kutkaramchi Ka Kutkaramchi Abba Baba Ka Kutkaramchi. जेजूचो मोग अपरमीत मोग तो वर्णूंक जायना. मोटव्यान आमी धा उपादेश न्ही हाडले आनी की सबार पदकां उणेपण आमचें तें आसा, आमकां कळीत आसा. सगळें आमी सुम्याक समर्पण दिवया. आमचें तें उणेपण आसा म्हणून पाताक आसा म्हणून कोणेय बेजार पावचें नाका, खंतीन बसचें नाका, रडचें नाका. तुज्या आनी म्हज्या पदका खातीर सडवण दिवं तुजो आनी म्हजो मोगोडसो सुमी त्याच कुर्सार कश्ट मरण सोसून जिवंत उठला. इसाया 53:5 म्हणटा, पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विंदलो, आमच्या पदकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया, होगळाप दिवया, स्तुती करया. सबार जाणांक जेजून ह्या वेळार ताचें दूख पुसलां, तांकां बुजवण दिल्या, तांकां सडवण दिलां. देवाक साव अर्गां मान होगळाप.
उबे आमी रावया. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जावन आसा. साबार जाणां आमी पिडेंत आसा, सैतानाच्या संकश्टांत आसा, बंदडेंत आसा. ह्या वेळार जेजूचें उतर आमी रिपीट करया भक्तीन. जॉन चॅप्टर 15:7 म्हणटा, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. ह्याच भावार्थान हांगासर आसलेल्या हर एक भिरांत आसलेल्या हर एका व्यक्तीक ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. कोणाक सर भिरांत आसा, एंग्जायटी आसा, टेन्शन आसा, आमकां आसूं पुरो, आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आसूं पुरो, ह्या वेळार तांचो उडास आमी काडया, हात आमी जोडया. सोम्याचें उतर काम करता, देवाचें उतर क्रियात्मक, देवाचें उतर जिवें. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आज आमी पातयेल्या जाल्यार ह्या उतरांत आज आमकां सडवण मेळटा. पावलान तिमोथेक बरयल्लें दुसरें पत्र सांगात आमी म्हणूंक जाय, रिपीट करा. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. घट्ट आमी म्हणया, ताळो पावना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. थकलेले हात घट करा, अस्क दंपरा थीर करा. भिवकुऱ्या खळसाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात, पळया. हांगा आसा तुमचो देव, सूड घेवन तो येता, फरीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. जोशुआ 1:9, हांवें तुमकां फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू आमी स्तुती करया हालेलुया म्हणून. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू ह्या वेळार तुका विशेष भिरांत, टेन्शन, एंग्जायटी सर बाबा भयणी, सोम्या जेजू ह्या वेळार तुज्या रुपाराचेर तुझ्या हाती या वेळार तुझ्या शक्ती, तुझ्या फळा या वेळार तुझ्या नावान सुरक्षा मेळवी. सर भिरांत, टेन्शन, एंग्जायटी या उतरां समर्पित सोम्या तुझ्या शक्ती, तुझ्या फळान संपूर्ण सुरक्षा मेळवी. दुस्मानांतल्यान सुटका. साबार जाणांक विरोधपण आसा, साबार जाणां भियोन आसात, शेजारा धांवणो विरोधपण जावं पुरो, कामां थंय दुस्मान आसूं पुरो, विविध जाग्यान आसूं पुरो. आमी देवा थंय आसां जाल्यार, आमी देवाच्या नितीन आसा जाल्यार, देवाच्या वाटेन आसा जाल्यार ही उतरां आज तुमकां सडवण दितली. इसाया 32:4, भिवकुऱ्या काळजाक सांगा,
पिवकुऱ्या काळजांक सांगा धैर्य घेया दैर घेया भिये नाकात भिये नाकात पळया पळया हांगा आसा तुमचो देव हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवन तो येता सूड घेवन तो येता फरीकपण घेवंक तो येता फरीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता कीर्तन 27 एक फौजूस मुझे विरोध थंब घालो मुझे विरोध थंब घालो मुझे काळीज भिवचे ना मुझे काळीज भिवचे ना झूज मुझे विरोध उठो झूज मुझे विरोध उठो म्हजो बरवसो तीर रावतलो म्हजो भरवसो तीर रावतलो मोगाच्या भावांनी भयणीनो घट्ट आमी म्हणया सोम्याचे उतार आमचे उतार न्हय तुमच्या जिणेंत हें काम करचें जाल्यार काळजां धांवन आमी म्हणूंक जाय व्हडल्यान म्हणूंक जाय कीर्तन मोतोंदी पत्ता नाखो सर्वेस्पराचेर विश्वास सर्वेस्पराचेर विश्वास धैर्य घेया आनी थीर रावा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो धैर्य घेया आनी थीर रावा जेफानिया 3:17 सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे मदें आसा झुजतात जैत दितलो झुजारी तो सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो प्रेज द लॉर्ड स्तुति करें आमी हालेलुया 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 सुमिया हालेलुया 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 तुझ्या नावान सुटका मिळदी जेजूच्या नावान नजरेतच्या जेजूच्या नावान सुटका मिळचे गदरावंता सबार जनांक पिडा आसा विविध रितींनी पिडेन वळवळून आसात तांच्या सुडके खातीर आमी मागया सबार जाणां बेडरिडन आसात तांच्या सुडके खातीर आमी मागया व्हडल्यान आमी खालतेपणान उतरां रिपीट करची कीर्तन 2 मुजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुझे बॉल विरोन गेला मका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक मुजी हाडा शिरशिरतात मुजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुझे बॉल विरोन गेला मका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक मुजी हाडा शिरशिरतात जनवाई 16:12 कसलोस आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकूंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली कसलोस आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकूंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली स्तुति आमी करिया हालेलुया 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 या वेळा पिढे दोळवळच्या हर एका बाबाने बैठक तुझ्या हाती ओपळला हालेलुया वाक्य समर्पित ईश्वर पुत्र तुका समर्पित सगळ्यांची आमकां तो वर्ल्ड देर्दी सगळ्या सर पिढेंतले नजरेतच्या येशू आमकां आमची पिढा सैतानाच्या अंतकराच्या सक्तीतान सुडका मेळोवंक आमी देवाची उतरां समर्पण देवया कीर्तन 121:7-8 सांगात आमी म्हणया सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना
सर्वेस्पर तुका राखतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाल आता आनी सदांकाल लूक 10:19 पळया पळया स्वरूप इच्छू स्वरूप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बळसो दुश्मनाचे सगळे बळस पाया तळा मस्तुंगो पाया तळा मस्तुंगो हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधा करचे ना कितेंच बाधा करचे ना पळया पळया स्वरूप इच्छू स्वरूप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बळसो आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पाया तळा मस्तुंगो पाया तळा मस्तुंगो हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधा करचे ना कितेंच तुमकां बाधा करचे ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोम्या जेसू या बळा सैतानाच्या बंधनांपासून हर एका बाबा आणि बहिणी या बळा तुझ्या आधी फळ देता सोम्या तुझ्या शक्ती तुझ्या बळान सोम्या सर वाईट शक्ती सैतानाचे बळ सगळे मोडून दे सोम्या हालेलुया हालेलुया चड वेळ ना सोम्याच्या रक्तानं आम्ही संरक्षण या वेळार घेवया सोम्याचे रगत जावन आसा आमकां आमच्या पथकांतलें सोडयता सोम्याचे रगत जावन आसा आमकां रक्षण दिता सोम्याचें रक्षण जावन आसा सोम्याचें रगत जावन आसा आमकां जिवीत दिवंक शकचें तसलें जेजूचें रगत जावन आसा आमकां पवित्र करूंक शकता तसलें ह्या वेळार आमी भक्तीपणान आमची कुटुंब आमचें घर आनी हर एक संगती सोम्याच्या रक्ताक संरक्षणाक सोम्याच्या अमोलीक रक्तान संरक्षण काण घेवंक ह्या वेळार आमी मागतले हांव सोम्या जेसू तुज्या अमोली रक्ताचें संरक्षण ह्या वेळार आमी मांडून आमी काण घेत आसतना समर्पिया आमी आमकांच आमचे जिवीत आमी याची वाट आमची सर योजना आमी समर्पण दिवया आमची पतीन आमची भुरगीं बाळां समर्पण दिवया आमची आवय बापाय आमच्या कुटुंबाचे सर सांद्यांक आमी समर्पण दिवया जेजूचें आमोली रगत आमचेर ह्या वेळार देवून येवं दी अमोलिक तेरा सोम्या मुझे सारा पवित्र तुझे रग सोम्या मुझे शेना अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोम्या पवित्र तुझ्या रक्ता नितळ तू कर सोम्या अमोलीक रगत आमी मागोवन घेवया आमच्या घराचेर सोम्यान आशिर्वाद करून दिल्ल्या आमच्या सगळ्या जाग्याचेर आमच्या थंय आसल्या वाहनाचेर आमी पैन करच्या वाटेचेर आमी काम करच्या जाग्याचेर आमच्या कृशीचेर आमी कामाक उपयोग करच्या सर वस्तूंचेर घरांत आसल्या सर मनजातीचेर आमच्या आर्थीक परिस्थितीचेर घरांत आसल्या सर वस्तूंचेर अमोलिक तेरा सोम्या मुझे सारा पवित्र तुझे रग सोम्या मुझे शेना अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोम्या पवित्र तुझ्या रक्ता नितळ तू कर सोम्या अमोलीक रगत मागया
आमच्या पिडेचेर आमी सेवच्या काणाचेर आमी पिडेक काण घेवच्या त्या वखदाचेर सर आमच्या योजनाचेर कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस माइंडाचेर वळे सुम्या तुझ्या मोलीक रगत अमोलीक त्या रगता तेलाय म्हाका सुमिया धोवी तुझ्या रगता नितळ तू कर सुमिया अमोलीक ते रगत सुमिया मुझे सार धोवी तुझे रगत सुमिया मुझे शेना आमच्या सगळ्या जिविताचेर ह्या वेळार सैतानाक अधिकार ना सर सैतानाच्या बळात हांव अंधकारात हांव आमकां कोणी माट मंत्र पितिसपणां केला जाल्यार ताचे थांव वायट शक्त्यो संपूर्ण रितीन मोडच्या खातीर सगळी ह्या वेळार परत समर्पण दिवया आमकां आमचे कुटुंब आमचो जागो हांगा आसलो सोमी आस ह्या घडये आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या एका सांद्यांचेर आमच्या घराचेर आमच्या सगळ्या जाग्याचेर कितेंच वायट सकत अंधकर सैतानाचें बोळ आसा जाल्यार ह्या वेळार जेजूचें अमोली रगत त्या जाग्यार पडोवन दी माट मंत्र पितिसपणां कंदरलो जागो सुम्याच्या अमोली रगतान थंयसर सगळें नास जावं दी आनी हर एक आमचो जागो हर एक संगती ह्या वेळार सोम्याच्या हाती आमी ओपून दिवया तो पवित्र जावच्या खातीर सगळे आमी सोम्याक आमी ओपून दिवया अमोलीक ते रगत सुमिया मुझे सार धोवी तुझे रगत सुमिया मुझे शेना अमोलीक त्या रगता तेलाय म्हाका सुमिया धोवी तुझ्या रगता नितळ तू कर सुमिया नितळ तू कर सुमिया नितळ तू कर सुमिया सोम्यान आमचो व्हडतो मोग केला आमकां हो वेळ ताच्या सांगाता करसूंक 40 वरांच्या निरंतर आराधनांत आमकां भागीदार जावंक मोग केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया साबार आमचे दूख आमचे कश्ट आमचे बेजाराय ताणें वयल्यात आमचे सरफादकां ताणें वयल्यात आमच्या सोम्याक अखेरेक आमी अर्गां गीत आमी गावन अर्गां दिवया संतोषान देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या
तुझ्या रसात पावता पर्या, तुझ्या रसात पावता पर्या. सोम्या समोर आमी हजर आसा. आराधन आमी करणन सायल्या, आतां परत आमी मुखार सून व्हरतल्या. ही आराधन करता आसतना परत आमी उगडास करया आमच्या देवाच्या पवित्रपणाचो. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या सक्तीन ह्या सोम्याचें आमी आराधन करणं. ह्या वेळार आमी गायतले हांव गीत आराधिसुवेवो नांव आराधिसुवेवो. आमकां साध्य जाता जाल्यार आमी दिंबयेन सरपडचें आनी आराधन करचें. आराधिसुवेवो नाव आराधिसुवेवो, आत्मदೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. देवाचे उतार आमकां म्हणटा जुवांच्या शुभ वार्तेन पयलो अध्याय वाक्य 1 वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवा सवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. होच तो शब्द, होच तो जेजू क्रिस्त आज आमचे मोदेगांत हजर आसा. हाचे मारिफात आमी सर्व रचीत जाल्या, हाचे मारिफात आमी सर्वांनी जीव जोडला, हाचे मारिफात आमी सर्वांनी उजवाड देखला आनी होच आमचो उजवाड जावन आसा. तर ह्या सोम्याक परत आमी सांगाता मेळोन गावया आराधिसुवेवो नांव आराधिसुवेवो. हालेलुया हालेलुया गीते हाडोण, हालेलुया हाडी पाडी आराधिसोण. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು.
ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ आराधिसुवेवो देवाचे उतर जुवांक केल्ले उगडापणांत 6 अध्याय वाक्य 8 अशें म्हणटा पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसलो जो आसा आनी जो येवचो आसा आनी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आसलो आनी आसो आनी मुखार येवंक आसो सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो मान महिमा आनी पदवी वै सोम्या तुका फावो सर्व मान महिमा आनी पदवी होस जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजे आनी तुजे खातीर आपणाचो जीव दिल्लो तसलो आपणाचे रगत विक्रावन म्हाका आनी तुका ताणें मोलाक घेतला तर आमी ताची जावन आसा न्हय आमी ह्या संवसारी बगार आमी ताची जावन आसा परत आमच्या देवाची म्हज्या आनी तुज्या सोम्याची वैयक्तीक रितीन म्हजो देव म्हणून ताका मानून घेवया आनी परत आमी ताचें आराधन कर्ण हें गीत आमी गावया देवदूतरु आराधिसुव परिशुद्धने मಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಮುಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟೆಯು ಛಿದ್ರ ಬಾಧೆಯ ಭೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर्व कुळ्यां देसां बसांनी जनांगातावन देवाक जण तुवें मोलाक घेतलाय तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजाकी करूंक एक रायाळ घराणें तुवें घडलें जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती शियासणार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन तर परत आमच्या सोम्याक निमाणे पावटी हें गायन आमी म्हणया आनी आमी जाणा जावया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका रचलेलो देव म्हजे आनी तुजे खातीर सर्ग आनी सर्ग सोडन संवसारीन देवलेलो देव हाचे मारिफात दुसरो देव म्हाका आनी तुका ना हाचे मारिफात आमकां दुसऱ्या कोणाचें आनी सोडवण ना सोडवण दिवंक शकतात असलें नांव ह्या सोम्याचें मात्र जावन आसा तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो गवळी सगळे आमचे बंद पास तुटोवन घालतात आसलो सगळ्या आमच्या गायांत तावन आमकां गूण करतात आसलो सगळ्या पातकां तावन आमकां बोगसणे दितात आसलो जेजू क्रिस्त होस जावन आसा तर परत आमच्या विश्वासाच्या दोळ्यांनी ह्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया आमचे काळीज आमी उक्तें करया न्हय वोंटांनी मात्र आमचे काळीज उक्तें करून परत आमच्या सोम्याची स्तुती गावून आमी म्हणया आराधिसुवेवो ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ಧಣಿವಿನಾಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಡಕೆಯ ಒಡೆತ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪರಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ಮೋಚನೆಗೊಂಡರು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Sharaladi, Raladi, Raladi, Ralamadi, Raladi, Sharaladi, Ralamagi, Raladi, Ralamadi, Raladi, Raladi, Isharamagi, Radi, Raladi, Ralamadi, Iralamagamadi, Raladi, Sharamagadi, Ralamadi, Iralamagi, Raladi, Sharaladi, Ralamadi, Ralamadi, Raladi, Alleluia, 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 Sharaladi, Ralamagi, Raladi, Ralamadi, Raladi, Iralamagamadi, Raladi, Sharamagi, Raladi, Iraladi, Ralamadi, Raladi, Ralamagi, Raladi, Iraladi, Alleluia, 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 Sharaladi, Ralamagi, Raladi, Ralamadi, Raladi, 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 Araladi, Sharaladi, Ralamagi, Raladi, Raladi, Iraladi, Alleluia, 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 Sharaladi, Ralamagi, Raladi, Ralamadi, Sharaladi, Araladi, Ralamagi, Raladi, Sharamagi, Raladi, Araladi, Ralamadi, Raladi, Sharaladi, Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर जुवांक बरयले शुभ वार्तेंत अध्याय 1 वाक्य 8 तावन अशें म्हणटा, हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्ल्यो तो संवसार ताका वळखलो ना. देवाचे उतार म्हणटा, तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. आज सगळ्या संवसाराच्या तर्फेन हांव आनी तूं हांगासर आसां ह्या सोम्या मुखार विनंती करच्या खातीर सर्व आमच्या भावां आनी भयणी खातीर हो वेळ जावन आसा हांवें नियाळ करतात आसलो देवसराच्या थाळण्या विरोध झुजच्या खातीर आमी मागोवंक वेतल्या विशेष रितीन देवसराच्या ताळण्यांत हांव झुजचे खातीर बळ आनी घटाय न्हय केवल म्हाका आनी तुका बगार ह्या संवसारांत आसच्या म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणी खातीर तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां खातीर आमी मागोवंक वेतल्या सगळ्या पवित्र सभे खातीर. पूण ताच्या पयलें जायत्यो संगती आमी नियाळ करूंक आसा तर हो विशय आमी नियाळ करया आयच्या दिसा देवसराच्या थाळण्या विरोध झुजच्या विशयांत. सैतान म्हणजे देवसार देवाच्या परजेक देवातोन पयस व्हरूंक जायते प्रयत्न करून आसा. उगडापण जुवांव केल्ल्या उगडापणांत आमी वाचताव अध्याय 12 वाक्य 16 अशें म्हणटा, हें पळोवन स्त्रियेचेर तो रागान पेटलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. मोरये मायेची भुरगीं जावन आसची आमी, कित्याक तिका आमची आवय जावन सोम्यान दिलें. तिका आमची आवय जावन सोम्यान दिलें आसतना तिची भुरगीं बाळां आमी जावन आसाव. आपले तुजी आवय आनी आपले तुजो पूत म्हणून आमकां एकामेकाक त्या आवयच्या हाती सोम्यान ओपून दिलां.
तर त्या आवयच्या हातान आमकां सोडलां आसतना त्या आवयची भुरगीं आमी कसो सैतान तिचे वयर दुस्मानकाय बांदून आसा अंकवार मायेचें नांव काडटा आसतना ताका सोसूंक थांकाना तशेंच तिची भुरगीं बाळां आमी सोम्याचे उपदेश पाळटलीं आमच्या वयर तो रागान पेडटा आनी त्या खातीर ताळण्या वयर ताळणी आमचेर हाडटा मात्र न्ही आज सगळो संवसार ताणें दसवाटायला ह्या ताळण्याक लागून आमची कुटुंबां आमची भाव भयणी ह्या संवसारांत आसलीं ह्या देवसराच्या ताळण्याक शिंपडावन ताका तांकां आनी आमकां रसल्या सोम्यातावन जायते पयस तीं पावल्यांत तर हो थोडो वेळ आमी हांगासर ह्या ताळण्या विरोध झुजोवंक कृपा मेळचे खातीर मागता आसतना मागया आमी आमच्या अंकवार सायबिनी लागीं कित्याक तिचो मजत आमकां भोव गरजेचें जावन आसा ताळण्या विरोध झुजतल्या त्या झुजांत म्हजे आनी तुजे वरवीं मात्र झुजोवंक जायना बगर आमच्या आवयन आमच्या सांगात आस जाय पडटा तर ह्या अंकवार मायेक आमच्या ह्या वेळार हांगासर आमी आपोवया सर्व देवदूतांक आनी संत भक्तांक हांगासर आमी आपोवया तांची मजत आमी मागया कित्याक आमी मागचें मागणें जावन आसा देवसराच्या कोट्या सक्ते विरोध म्हाका आनी तुका ताळण्या विरोध जैत दिवचे खातीर मात्र न्ही ह्या सगळ्या संवसारान कश्टांच्या आमच्या भावा आनी भयणी खातीर वायट सवयेंत शिरकोन संपडोवन गेल्ल्या भावा आनी भयणी खातीर आमी मागता आसतना ह्या सगळ्या सर्गींच्या फौजांची म्हणजे मोरये मायेची सर्व आंच बडव्यांची आनी संता भक्तांची आमकां गरज आसा तर ह्या वेळार सांता भक्तांची लदीन आमी म्हणटा आसतना ह्या माये सांगाता मेळोवन सांता भक्तां सांगाता मेळोवन आनी आमी देवाक आज विनंती करूंक वेतले हांव तर पयल्यान पयलें तांची ससाय आमी मागया ह्या संता भक्तांच्या लेदिने मारिफात सगळ्यांनी उबे रावचें उबे आमी रावया सोम्या काकुलदामची कर सोम्या काकुलदामची कर क्रिस्ता काकुलदामची कर क्रिस्ता काकुलदामची कर सोम्या काकुलदामची कर सोम्या काकुलदामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां देवा सर्गींच्या बापा आमची काकुळट कर देवा पुता संवसाराच्या तारुका काकुळट आमची कर देवा पवित आत्म्या काकुळट आमची कर बगे भोव भाग्यवंती एक देवा काकुळट आमची कर भाग्यवंती मोरये आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंती देवाचे माये आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत औंकारीचे औंकारी आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत मिकायल आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत गाब्रिएल आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत रफायल आमा पसूत विनाती कर तुम्ही समेस्त भाग्यवंत बोडव्यानो आणि श्रेष्ठ बोडव्यानो आमा पसूत विनाती करा तुम्ही समेस्त भाग्यवंत स्पिरिताच्या वर्गानो आमा पसूत विनाती करा भाग्यवंत जुआं बावतिस्ता आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत जुजे आमा पसूत विनाती कर तुम्ही समेस्त भाग्यवंत धर्म पूर्वजानो आणि प्रवादिनो आमा पसूत विनाती करा भाग्यवंत पेद्रो आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत पावलो आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत आंद्रे आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत जाकोबा आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत जुआं आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत थॉमसा आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत फिलिप आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत बार्तोलोमियो आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत जाकोबा आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत मातेवा आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत सिमाओ आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत तद्दाई आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत मातिया आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत बार्नबस आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत लूक आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत मार्क आमा पसूत विनाती कर तुम्ही समेस्त भाग्यवंत धर्मदूतानो आणि सुवार्थेगारानो आमा पसूत विनाती करा तुम्ही समेस्त भाग्यवंत बाळकानो आमा पसूत विनाती करा भाग्यवंत स्टेफन आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत लॉरेन्स आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत विन्सेंट आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत फॅबियन आणि सबेस्तांव आमा पसूत विनाती करा तुम्ही समेस्त भाग्यवंत रक्तसाक्षानो आमा पसूत विनाती करा भाग्यवंत सिल्वेस्टर आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत ग्रेगोरी आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत आम्ब्रोज आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत आगोस्तीन आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत जेरोम आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत मार्टिन आमा पसूत विनाती कर भाग्यवंत निकोलस आमा पसूत विनाती कर तुम्ही समेस्त भाग्यवंत धर्मदक्षानो आणि धर्मावीरानो आमा पसूत विनाती करा
तुम्ही समेस्त बघेवन धर्मशास्त्र्यानो आम्हा पासोत विनंती करा. बघेवन आंतोनी आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन बेनेडिक्ट आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन बर्नार्ड आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन डॉमिनिक आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन फ्रांसिसा आम्हा पासोत विनंती करा. बघेवन पाद्री पियो आम्हा पासोत विनंती करा. तुम्ही समेस्त बघेवन याजकानो आणि लेवितानो आम्हा पासोत विनंती करा. बघेवन मरी मॅग्दलेन आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन आगता आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन लूसी आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन ॲग्नेस आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन सिसिलिया आम्हा पासोत विनंती कर. बघेवन तेरेसा आम्हा पासोत विनंती कर. तुम्ही समेस्त बघेवन औंकारिनो आणि विद्व्यानो आम्हा पासोत विनंती करा. तुम्ही समेस्त देवाच्या भगवंतानो आणि भगवंतीनो आम्हा पासोत विनंती करा. तर ह्या वेळार सगळे सर्गींचे फौज हांगासर हजर आसा. आमच्या तर्फेन विनंती करच्या खातीर नाही केवळ आमी मात्र आज हांगासर हे आराधन करतले बगार मोरी माय सर सांत भोक्त आनी देवदूत आमच्या संगता मेळून सोम्याक आराधन करतले मात्र नाही आमच्या तर्फेन आनी सगळ्या संवसारा तर्फेन सोम्या ते आज ते विनंती करतले. तर तो हो थोडो वेळ आमी सोम्यान आमच्या जिणेन केल्ली सर्व उपकार आमी नियाळ करूंक वेतल्या. पूण ताच्या पयलें आमी मोरये माया सांगाता मेळून सर्व सांत भोक्तांनी आंच पडव्या सांगाता मेळून त्रिएक देवाक आमी आराधन करया गावून गीत. साध्य जाल्यार आमी दिमी घालया. सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता ए पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता
Hallelujah. 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 हो वेळ जावन आसा सोम्याक आमी अर्गां दिवचो आनी होगळाप दिवचो. सोम्याच्या हजरपणांत आमी बसया. सगळ्या आमच्या जिणयेचेर आमी एक नदर घालया. आज म्हणसर जर तर आमी जिवंत आसाव जाल्यार ह्या सोम्याची काकुळट ती जावन आसा. आमी काडचो तो हर एक उस्वास ह्या सोम्याची काकुळट जावन आसा. जर तर आजून म्हणसर आमकां आमचें दिसपडतें ग्रास मेळ्ळां तर आमकां जाय आसलें सगळें ताणें दिवन आमकां राखून पोसून वेलां तर ती आमची योग्यता न्हय, बगार ताची काकुळट आनी तसो मोग आमच्या हर एका उस्वासान तसो मोग आमकां रेवोड घालता. आमच्या काळी जल्मांतून आज म्हणसर तें उडोवन आसा जाल्यार ती सोम्याची काकुळट आनी तसो मोग जावन आसा. पूण कितलेगी फावटी आमकां रचलेल्या ह्या रचणाराक आमच्या सोम्याक विसरून आमी जियेल्या. आमी काडची हर एक मेटां तो सांबाळटा तरी आमचेंच सगळें जिवीत आमचेंच म्हणले बरी आमी जियेल्या. हे सोम्याचो हात आमचेर आसलो आमी विसरून सोडल्या. आमचो हात धरन तो चलयता तरी तसो हात आमी विसरून सोडलो. ताका अर्गां होगळाप दिवंक आमी जायते पाटी चुकल्या विसरल्या. तर आयच्या दिसा ह्या सोम्याची परत आमी अर्गां आनी स्तुती आमी सोम्याक दिवया. जावं दी आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. नीज देव आनी नीज मनीस जावन आसल्या खातीर जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. बाबाचो एकलोसो जनीत जावन आसच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमचो धनी आनी राय जावन आसच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. देवातीन देव जावन आसच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. उजवाडांतावन उजवाड जावन आसच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. बाबाच्या साईबासो जावन आसच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमची सडवणे बसोद सर्गीं जावन देवन आयल्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरीचे उदरी कूड घेवन मनीस जाल्ल्या आमच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमचे बसोद कश्ट मरण सोसल्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. पुनर्जीवंत जाल्ल्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान परतून येवच्या जेसू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू.
आमच्या जिवितचो उजवाड जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू वाट सत आनी जिवीत जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो बरो गवळी जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू खरी दखवाल जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू रायांचो राय आनी धनयांचो धनी जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू काल आज आनी सदांकाळ आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू संवसाराचे पाप काडची देवाची शळी जाल्ल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पवित्र सभेचे मस्तक आनी सोमी जाल्ल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बाबा लागीं आमचो मध्यस्थ जाल्ल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे बसोत निरंतरी विनंती करच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाचो जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमची पदकांतली दोन नितळ करच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू शांती कुंवर जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमची शांती जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू इमॅन्युएल जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू युकरिस्त वेळी तुमचो आमचो याजक आनी बलिदानाची शैली जावन आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बोपवी सक्रमेंतान देवपणी आनी मनशापणी कुडी आत्मे समेज आजार आसच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो मोग करच्या सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां सदांच राखून व्हरच्या सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां एक क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू बरी आवय बापाय भाव भयणी दिल्या मोगाळा जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दिल्या मोगाळा जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तराच्या वायट विघ्नांतले अवघडांतले आमकां सदां नीत राखून व्हरच्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुजे मांस आनी रागात दिवन आमकां सदांच पोसच्या मोगाळा जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या देण्यांनी आमकां नेटयल्या मोगाळा जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू